प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 12वा विसवोर, वोड 32 ते 48 पर्यंत. लूक चॅप्टर 12 वर्सेस 32 to 48. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. सुपुर्ल्या हिंडा कसलोच हुस्को दवरूं नाकात, कित्याक तुमकां राज दिवचें म्हूण तुमच्या बापाक खुशी जाल्या. तुमचे कडेन आसा तें विकून धर्म दान करात. पोरण्यो जावन पिजोना तसल्यो पोतयो, सोरोन सोरना तसलो थेवो. स्वर्गार तुमकां बाळगून दवरात, थंय चोर पावना आनी सानुसूय खावन इबाड करिना. तुजो थेवो आसा थंय तुजें काळीजूय आसतलें. जागृत चाकोर, तुमच्या पेंगटात बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटलेल्यो पोंट्यो घेवन रावात. आपलो दोनी लोग्ना पोरबे थावन परत येवन दारार मारिना फुडें ताका दार उगडचे खातीर ताची वाट पडून रावतात तसली मनशां परी तुमी जायात. दोनी येता तेन्ना ताका जागृत मेळटीत ते चाकोर भागी. खरेंच तुमकां सांगता, तो आपल्या पेंगटाक बांदतलो, तांकां जेवणाक बसयतलो आनी आपूण तांचे मोदें भोंवून तांची सेवा करतलो. आनी मोदयांनीर ओफांत्या पारा आदी पर्यंत पावत जाल्यार आनी ते ताका तशेंच मेळटीत तर ते चाकोर भागी. हें मात जाण जायात. खंयच्या वक्तार चोर येतलो तो घराचो दोनी जाणा आसलो जाल्यार दुबावावीन तो जागृत रावचो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागूंक दिवचो नासलो. तुमी तशींच तयार रावात, कित्याक चिती नासलेल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो. विस्वाशी वो विस्वाशी चाकोर. तेन्ना पेद्रून म्हणलें, सोम्या, आमकांच वो हेरा सोमेस्तांकूय तूं येवपार सांगताय. सोम्यान अशी जाप दिली, घरांत आसलेल्यांक वखदार जेवण वाडून दिवंक दोनयान आपल्या गोराब्याचेर अधिकार दिल्लो कोण विस्वाशी आनी शाणो कारभारी जायतसो तुमकां दिसता. आपलो दोनी येता त्या वेळार आपलें काम करतीत आसता ताका मेळत तो चाकोर सुभागी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, आपणा कडेन आसा तितल्याचेरूय तो ताका अधिकार दितलो. पूण परत येवंक म्हजो धोनी लांबाय करता. अशें तो चाकोर आपणाच भितर म्हणून हेरा चाकरांक आनी चाकोर नींग मारून आनी आपूण खावंक पिवंक आनी बेबदिकाय करूंक लागत जाल्यार तो रावो नासलेल्या दिसा आनी नोकळो आसलेले घडयेर त्या चाकराचो धोनी पावतलो आनी ताका मरणाची शिक्षा लायतलो आनी बावाट नासलेल्या मनशाच्या वांगडा ताका भायर उडयतलो. आपल्या दोनयाची खुशी कितें ती जाणा जावनूय ती पाळूंक तयारी पुर्यान करूंक ना तसल्या चाकराक खूब सोट्ट्यांचो मार पडटलो. ती कितें ती नको आसलेल्यांक तांच्या कर्तुबांक खास फावो जाल्यार ताका थोडेच सोट्टे पडटले. ज्या कोणाक देवान चोड दिलां ताच्या कडचें तो चोड मागतलो आनी ज्या कोणाक देवान चोड पातयलां ताच्या कडलें तो चोड घेवंक रावतलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आयकलां तातूंत खूब वस्तू आज जेजू आयज शिकयता. पूण आयज भाव भयणीनो, आमची चोत्राय और आमचो विशय और आमचो नियाळ ह्या 40 आनी 8 ओडीर दवरया, 48 ओडीर. आनी त्या ओडीन जेजू कितें म्हणटा, तो म्हणटा, जी कोणाक देवान चोड दिलां तांचे कडेन तो चोड मागतलो आनी ज्या कोणाक देवान चोड पातयेलां ताचे कडलें तो चोड घेवंक रावतलो. ही कित्याक गाय? भाव भयणीनो, जेन्ना देवान आमकां रोचल्यान आनी क्रिस्ता वरवीं आमकां वेंचून काडल्यान ताणें आमकां एक एकल्याक जबाबदारी दिल्या, एक काम दिलां ह्या संवसाराचेर आनी गरज आमकां हें काम कितें देवाचें, कितें आमकां काम दिलां देवान हें करपाक, हाची चवकशी करपाक. आनी ही चवकशी खंय करतले आमी? ताच्या उतरा वरवीं, ताजें उतर शिकोवन, ताज्या उतराचेर नियाळ करून. आनी तेन्ना देव आमकां ती सजमणी दिता पवित्र आत्म्याच्या आदारान
आनी तो आमकां दाखयता आमचें काम कितें तें. ताका जाय आमचो समोन घोट जावपाक. समोन घोट जाल्या उपरांत तो आमकां आपलें काम दिता आनी आमकां जें करूंक जाय तें आमकां ताका तो आमकां जाणवाय दिता, आमकां तो धीर दिता, आमकां घोटाय दिता, आमकां जें जाय तें काम करपाक तें आमकां फावो कोत्ता आनी आमच्यान आतां तें करूंक जाता. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमी तें काम करिना, देव आमकां कितें कोत्ता, ताचो काकूट दिता. तो आमकां बरें कोत्ता, तो आमकां भायर उडयना, तो आमकां आपले काकुतीन आनी आपले कृपेन आमकां शिकयता आमी खंय भाशेन बऱ्या जाग्यार आनी बरे वाटेन वचपाक. पूण जेन्ना आमी केन्ना आयकना आनी वाट सोडटा, देव आतां कितें कोत्ता, तो आमकां त्या जाग्यांतलो काडटा आनी दुसऱ्यांक तें काम दिता आनी आमी चुकता हें आमी काम देवान दिल्लें करपाक. आनी देखून भाव भयणीनो, आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाची आमी नियाळ करता, आमी खरीत भाशेन हाचेर नियाळ करुया. देवान आमकां रोचल्यान आपली खोशी करपाक, आपलें काम करपाक. पूण जेन्ना आमी आमचेंच कोत्ता, आमी चुकता आनी आमी जें काम दिलें तें करपाक पावना. आयज खरीत भाशेन आमी ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ करुया, हें काम दिलां तें करुया, ही जबाबदारी घेवया आनी शेकींचे एक दीस जेन्ना आमी जेजूचे फुडें आसतले, तो आमकां आमचो इनाम दितलो. भाव भयणीनो, हो इनामूच मेळोवपाक आमी आयज काम करपाची गरज ना, पूण मोगान करया, कित्याक देवान आमचो मोग केला, ताणें आमकां सगळें बरें केलां ताच्या पुता जेजू वरवीं. तर आयज जेन्ना हें शिवर्तमान आमी आयकता, एका बऱ्या चाकरा भाशेन आमी जेजूचे चाकर म्हणून तें जें काम दिलां तें आमी फुडें करपाक आयजतान आमी वावरुया आनी शेकी एक दीस जेजू बरोबर सासणाचें सूख भोगूंक आमी तयारी करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सोर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.